जिंदाबाद जिंदाबाद. मनोज बाब वेलकम. तू न्ही आमगेलो गोंयचो रोहित शेट्टी खबर आसा तुका? तो पिक्चरांनी उजो लायता आनी तू रियल लायफांक. थँक्यू थँक्यू. मनोज बाब एक सांग, तुमच्या पक्षाचो मोटो कितें? न्ही म्हणजे फक्त उजो काय आनी कितें बी आसा? तुका दिसता तू घे, तुका दिसना तू घेवं नाका. तुका दिसता तू घे, तुका दिसना तू घेनाका. कितें हें काय हें? हे मिक्स आसतले. मिक्स आसतलें. पूण तुवें सूर्यवंशी पिक्चर पळयलें? मनोज बाब तुवें बी एक पिक्चर काडल्यार बरें जाता. सूर्यवंशी इन कोंकणी. ओन्ली उजो. सारकें न्ही? कायद्यान पळोवंक गेल्यार आमकां ते मेळपाक जाय. कितें कायद्यान मेळपाक जाय? ओके 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 ओके. पिक्चर काडपाक कायद्यान मेळपाक जाय. पूण हिरो जर बरो आसत पिक्चर कायद्यान काडपाक मेळटा. हिरो कोण आसतलो तुगे पिक्चराक? चर्चिल आले माव. आवयस. आनी विलन? बाबूश. हे जाली तर पिक्चर सुपर हिट. आनी बाबू आजगांवकार आपुणूय बी एक बारीकसो रोल करता म्हणून फाटीं लागलो जाल्यार? तेका आनी कोण ना म्हणूं शकना. म्हणजे शो मस्ट गो ऑन मर्जीस विथ उजो. पळयलें? ते सनबर्न आनी कोणा जायी? हेच पिक्चर रिलीज करपाचें डायरेक्ट 31 डिसेंबराक. सारकें न्ही? बरें मनोज बाब, फाल्यां तूं जर सीएम जालो जाल्यार हांवें कितें करपाचें? जेलीन वचपाचें. कित्याक? जगमार तर तूं जिखना जाल्यार पुरो. जेली आनी कोण वतलो ओगीच? वी आर विनींग फॉर शुअर. म्हणल्यार मुगेलें जेलीक वचपाचें कन्फर्म तर. पूण म्हाका जर जेलींक घालो ओपोजिशन सगळे बोळा मारतले. दिगंबर उठून स्पिकराक सांगतलो, स्पिकर सर आमगेल्या गोंयच्या एका कलाकाराक जेलींक घाला, आमी हें सहन करचे नात. मागीर तूं तुगे आमदाराक कितें सांगतलो? स्पीकर धापून दवरा, फुडलें पळोवया. इतलीं वर्सां मंत्री आमदार स्पिकराक किडनॅप करताले आनी तूं धापून दवरपाचो म्हणटा स्पिकर? न्ही म्हणजे घरा कडेन कळवू निर्बी येतकीर आमगेर तो येदो व्हडलो तोप काडून ताका थंयच धापताले. तसो कितें तोप बी हाडून स्पिकराक धापपाचो बी कितें प्लॅन आसा काय म्हूण? लफडे मरे हांगेले. जिंदाबाद जिंदाबाद.